Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आता तू स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्री स्किल डेव्हलपमेंटाचोय मंत्री आणि चेअरमॅन ऑफ IPB. सो तू केन्ना केन्ना तुजेच कडेन उलयना IPB चेअरमॅन आणि स्किल डेव्हलपमेंट मंत्री म्हणून. कित्याक स्पीकर सर अशें दिसता उत्तर म्हणटा की IPB वॉज मेंट टू क्रिएट 50,000 जॉब्स. नाव तुमचे रिप्लायान तुम्ही कितें म्हणटात IPB ची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा टू क्रिएट गोवा एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, facilitate new investments which will in turn create jobs for locals. Speaker sir, हाचो अर्थ असो दिसता की IPB is facilitating allotment of land and statutory licenses. This is a job of IDC. Why is IPB doing it? Speaker sir, IPB was supposed to create jobs. So तुझे skill development and IPB with you as a person, you are doing IDC's job. Don't do IDC's job. Do your own job. This is my demand. स्पीकर सर, हांव म्हाजे कडेन उलयतां, खूब फावटी उलयतां. तेच म्हणटा उलयत राव. हांव उलयतां म्हणून तर ताका सांगता, म्हणून तर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो संकल्पना घेवन आमी काम करता. बींग एज अ IPB चेअरमॅन आनी स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर्स डिफरंट कोर्सीस जे आमी नवीन लॉन्च करता, इवन दो IPBक आमी कितें एप्रुवल दिता पळय न्ही ताज्या खातीर म्हणजे आमकां स्किल डेव्हलपमेंटांतल्यान कित्याक ट्रेनिंग दिवपाक जाय ह्या पद्दतीचे नवीन कोर्सीस, शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस, इवन दो अवर HRDF ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन कोर्सीस जे HRDFच्या अंडर आसा जेका 6 months ड्युरेशन आनी 1 year ड्युरेशन हे कोर्सीस सुरवात करता. म्हणून तर आमी आत्तां टायअप करून हॉटेलांच्या बरोबर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींतले कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे सुरवात करता. आमचे फातोर्डान हे ITI जी आहा ती इंडियेची टॉप ITI म्हणून जाल्ली आहा. आता टाटा तुमचे बरोबर टायअप करता, ताजे फुडेंच PWDची बिल्डींग आहा, PH क्वार्टर्स म्हणून. तो जर तें करूंक शकता कुंडय जाल्यार ताणें फातोर्डानूय करूंक जाय. टाटाच्या बरोबर टाटान 160 crores इन्वेस्ट केल्या, 5 ITI घेतल्या. म्हणजे आत्ता सारको आमची बेस्ट घ्या मरे, बेस्ट कित्याक घेवन हांव उलयता तरी स्पीकर सर, हांव एक्झॅक्टली आमच्या कडेन ज्या जाग्याचेर जागो अवेलेबल आशिल्ल्यो तितक्यो घेतलेल्यो. जागो आतां हांव सांगता न्ही तुका PH कडेन जागो आमी खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना, म्हणजे फातोर्ड्यांतली म्हणून घेवंक ना असोय विशय ना. हांव ताका परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, इफ इन केस जर थंय जागो अवेलेबल आसत जाल्यार आमी फातोर्ड्यांतली ITI जी आसा पळय न्हू ही घेता, फक्त जागो. आनी हांव परत एकदा ताजी सायडीनूच फाटल्यानूच PH क्वार्टर म्हण आहा.